पुलिसाचेर झारखंडी 6 जाणांनी मेळून अटॅक केलो पुलीस कॉन्स्टेबल. ना कितें वी कंडेम दीस अटॅक जो पारोल युनिवर्सिटी पळयता पारोल युनिवर्सिटी थिंगा सनसेट पॉयंटाक तो जालो पण आज हे भायले लेबर इतले सारके 100 रुपये थिंगा म्हाका दिसता ते म्हाजी एक लिकर आउटलेट आनी थिंगा शेंबुरांनी मायज लोक थिंगा 100 रुपये जाम जाता. हे जाम जावन थिंगा लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जाता. We have told the Parole University that you cannot indulge in such type of gundagiri where you lead to assault. And a strict vigil needs to be taken, night patrolling needs to be done. And जो तो पडतो सोरपॉट इंकिता तेका म्हाका दिसता तेका सारकें परमिशन आहाय काय कितें हेजेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय नाल्यार ते लायसन्स सस्पेंड करून उडोवपाक जाय. 100 ते 150 आउटसाइड पारोल युनिवर्सिटी जे लिकर आउटलेट आहा थिंगा ते बसताय सोरपिताय आनी हे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आज दिस इज नथींग न्यू. सोरपीन ते सनसेट पॉयंट गो आहा सनसेट पॉयंटाक दुसरे वयताले पयले आनी हे दिसताय आनी हे दिसोन थिंगा ते आख्खे म्हाका दिसता इट इज द पारोल युनिवर्सिटी हॅज टू बी ब्लेम्ड. And whatever needs to be done, attacking police officers when they are going on duty. I spoke to the PI, SP as well and tried to inquire. We were looking at and several people were caught as well. And म्हाका दिसता हे law and order situation विधानसभेच्या नंतर you've seen so many incidents. हे increase जायत आसा. ह्या पुलिसांक पडोवंक ना, ह्या सरकाराक पडोवंक ना. आनी it is a complete failure in that comes under Kungolim police station. थिंगा shortage आहा almost 30 staff. आणि 30 स्टाफ आम्ही मुखेलमंत्री जाल्यार रोकडो धाडलो अजून तेसली खबरो कांय ना स्टाफूय ना गाडी सारक्यो ना. सो म्हाका दिसता पेट्रोलिंग इज द नीड ऑफ द आवर एंड द पुलीस वेर एवर ऑल्सो दे आर फेलिंग दिस हॉटस्पॉट्स नीड्स टू बी आयडेंटिफाईड. लॉ एंड ऑर्डर इफ वी लूक वी कॅनॉट अफोर्ड दिस टायप ऑफ असोच फाल्यां हे सगळे एकठांय पुलीस स्टेशना भितर वचोन अटॅक करतले इतली परिस्थिती जातली म्हणजे तांकां भिरांत ना. अरे लॉ एंड ऑर्डर फॉर पुलिसाचीय भिरांत ना. So this is it's a shameful episode that happened and definitely investigation is in process and म्हाका दिसता strict तेजेर action जावपाक. But this is a petty incident.